गोयच्या दर्यादेगेर तोपये वाडल्यात ते गोंयांत येवपी टुरिस्टांक पिट्टात। तांचेर कारवाई करपाक जाय म्हूण फाटले कांय दीस स्टेक होल्डर मागणी करताले। पर्यटन खात्यान त्या नदरेन कारवाई करपाक सुरवात केल्ली। डाटा मेळटा ते प्रमाण पर्यटन खात्यान फाटल्या 3 वर्सांत उत्तर गोंयांत वट्ट 1125 टाउट्सांचेर कारवाई केली। टाउट्सांक दरेकी 5,000 रुपया मेरेन दंड दिला। उत्तर गोंयांत वट्ट 54,25,000 रुपया फायन मारल्या। फायन भरूंक नाशिल्ल्या 40 तोपयांची प्रकरणां पुलिसेंत सुरू आसा। दक्षिण गोंयांत 32 तोपयांचेर कारवाई करून 1,16,000 रुपया फायन मारल्या। मजगती मेळटा त्या डाटा प्रमाण 2022 उत्तर गोंयांत 309 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 8 तोपयांचेर कारवाई केल्ली। 2023 430 उत्तर गोंयांत जाल्यार 15 दक्षिण गोंयांत तोपयांचेर कारवाई केल्या। 2024 351 उत्तर गोंयांत तोपयांचेर कारवाई केल्या। दक्षिण गोंयांत 9 तोपयांचेर कारवाई। 2025 आतां मेरेन उत्तर गोंयांत 35 जाणांचेर कारवाई केल्या। दक्षिण गोंयचो डेटा ना। उत्तर गोंयांत दर्यादेगेर सरप येवपी 792 पर्यटकांचेर पर्यटन खात्यान कारवाई केल्या। तांचेर वट्ट 15 लाख मायज फायन मारल्या। राज्यांत बेकायदेशीर हॉटेलां, होमस्टे आनी राबितो सुवाती आड मोहीम 322 बेकायदेशीर आस्थापनांक कारणां दाखय नोटीस काडून तांकां वट्ट 10,75,000 फायन मारल्या। प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकार।